तानाशाही बंद करो। फोन करपाचे रिजन कितें? दोन आमदार आसतलो मॅडम, दोन आमदार आसतलो मॅडम, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमदार आसतलो हे पुलीस बाबा कोणता सांगितलं रिजन किती आमदार चोरी झाला भितर मारे गेट जब पीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब पीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब पीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब पीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। आमदार असताना तुमकांनी कोणी तुम्ही एक एक्सप्लेनेशन द्या. टू इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ फ्रॉम द पीपल. एक एक्सप्लेनेशन LIC बरोबर ना का LIC बरोबर अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जब भी सावन डरता है पुलिस को आगे करता है, जब भी पीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब भी सावन डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे जब भी सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो। जब सीएम डरता है जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। पहिले की कशा पद्धतीन हे मोदी सरकार आणि प्रमोद सावंताचे सरकार आज या कंट्रीतल्या हायेस्ट एन्फोर्समेंट ऑफिसात लॉक मारला भितरल्या. आज आम्ही विचारपाक आयिल्ले, आज मिडियाचे भाव जे हांगा जमल्यात आणि सगळे गोंयकार जे पळयतात तांकां हांव सांगपाक सोदता की ही केस कितें ती. आणि म्हाका दिसता गोंयकारांनी हाजेर विचार करपाक जाय की आज देशान जे कोर मुद्दे चल्ल्या, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, म्हारगाई आसतली, महिलांचेर अत्याचार आसतले, रेप आसतले, मर्डर आसतले, एक्सिडेंट आसतले, हे विषय आज खंय तरी दामपाक लागून काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांचेर फॉल्स केसी घालप, ईडीक मुखार हाडप आणि खंय तरी षडयंत्र करून ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो एक प्रयत्न चल्ला. जेन्ना ब्रिटीश या देशान जेन्ना राज्य करताले तेन्ना त्या तेंपा वयल्या फ्रीडम फायटर आणि लिडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिशरा कडल्यान आझादी मेळपाक लागून तेन्नाचे फ्रीडम फायटर आणि आजले लिडर
पंडित जवाहरलाल नेहरू असतले, पुरुषोत्तम दास टंडन असतले, रफी अहमद किडवाई असतले आणि एक कंपनी फॉर्म केली असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड. कितें करपाक? कशा पद्दतीन ब्रिटीश सरकार भारतातल्या लोकांचेर अन्याय करतालो हे नॅशनल हेराल्डाच्यान देशभर लोकांपर्यंत पावचे म्हणून तांणी हो नॅशनल हेराल्ड हो पेपर काढलो. ताच्या उपरांत एजीएल म्हणजे असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जे आसा इट वेंट इंटू हेवी डेट आणि 2002 ते 2011 काँग्रेस पार्टीन 90 कोटी रुपयाचो लोन दिलो आणि हो लोन दिता आसतना 100 डॉक्युमेंट बँक ट्रान्झॅक्शन्स सगळे VRS असतले, PF असतले, टॅक्स असतले, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज असतले हे फारीक करपाक काँग्रेस पक्षान ऑफिशियल लोन दिलो 90 करोड रुपया. ताच्या उपरांत यंग इंडिया म्हणटा ते कन्वर्ट जाले डेट इक्विटी जे लोन जी डेट तयार जाल्ली ती डेट इक्विटी करपा लागून एक लेजिटिमेट जो कॉमन एक कॉर्पोरेट सेक्टरान जो कॉर्पोरेट प्रॅक्टीस ही सध्या चालू आसा. आम्ही पळयता गव्हर्नमेंट सध्या एनसीएलटी घालून जो कंपनी आज डेटान वता तांकां रिकवरी करपाक एनसीएलटी फुल परमिशन दिता त्या पद्दतीन आम्ही यंग इंडिया म्हणटा ते स्थापन केलें. यंग इंडिया म्हणटा ते सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी आशिल्ली. हाचे शेअर होल्डर श्रीमती सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी, ऑस्कर फर्नांडीस, मोतीलाल वोरा हे कंपनीचे शेअर होल्डर आशिल्ले आणि हांणी एकूय रुपयाचे पर्सनल मॉनिटरी अजून मेरेन घेवना. ताच्या उपरांत हे नरेंद्र मोदीचे जे सरकार आसा ते एक फॉल्स प्रोपोगंडा करता की यंग इंडियान सगळ्यो प्रॉपर्टी टेक ओव्हर केल्यो 5,000 करोड रुपयाच्यो वर्थ प्रॉपर्टी एजीएला कडेन आसा म्हणून. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आज मेरेन खंयचीच प्रॉपर्टी ही यंग इंडियान टेक ओव्हर केल्ली ना. इट इज इन द नेम ऑफ असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान ताचें व्हॅल्युएशन केल्लें आसा ते जवळपास 360 करोड रुपया. जे डिसिजनां जाली डेट इक्विटी कन्वर्जन करपाची ते एजीएलाचे 700 शेअर होल्डर मेंबरांनी एक एक्झिक्युटिव्ह जनरल बॉडी घेऊन ऑफिशियली ते पास केल्ले आसा. आम्ही आज पळयता की आज नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही केस खरें म्हणल्यार सुब्रमण्यन स्वामी 2013 फायल केल्ली. ताच्या उपरांत मोदी आणि शान केस हायजॅक केली आणि खंय तरी आज पॉलिटिकल वेंडेटा चालला. आता ईडी 364 दीस उभी रावले आणि 365th डे ते चार्जशीट फायल करता. गेल्ली 11 वर्सां हे भाजपाचे सरकार आज पावरान आसा पूण तांकां अजून मेरेन प्रूव्ह करपाक जावना. हो जो सगळो कारस्थान जो चल्ला हो एक पॉलिटिकल विच हंट. खंय तरी ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. आमचे लीडर श्री राहुल गांधी आज पुराय देशभर भोंवतात. तांणी काश्मीर टू कन्याकुमारी भोंवून लोकांच्यो समस्या, लोकांचे इश्यू, लोकांचे प्रश्न कितें आसा ते जाणून घेवपाचो एक प्रयत्न केलो. ताच्या उपरांत कळून आयले की आज पिछले वर्गातले जे लोक आसात तांकां खंय तरी आज आरक्षण हे जाय त्या पद्दतीन मेळना. म्हणून काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आशिल्लो की देशान कास्ट सेन्सस जावचो. ही मोहीम तांणी पुराय देशभर चालू केल्या. काल आम्ही पहिले दुर्दैवाची गोष्ट पेडणेच्या गावात आंबेडकर जयंती दिसा एक चली जे दलित समाजाचे आशिल्ले ताचेर कोणे तरी थंयच्या एका स्थानिक मनशान मारहाण करपाचो प्रयत्न केलो. एका भुरग्यान ताचेर हात घालपाचो प्रयत्न केलो. त्या दिसा रातची ते आणि ताची आवय पुलीस स्टेशनार गेली कंप्लेंट फायल करपाक. 14 तारखेक जाल्ली केस आज आम्ही 16 तारखेक आसा. अजूनही त्या मनशाचेर एफआयआरय जायना आणि अजूनही तो भुरगो अरेस्ट जायना.
पण तुम्ही पळयात की ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान दलित समाजाचे चली जाचेर अत्याचार जाता, ताचेर अन्याय जाता, ताचेर मारहाण जाता, ताचेर कसलोच एक्शन जायना. टीआय त्या चलयेक सांगता की तू ती केस फाटल्यान घे, आमी त्या भुरग्याक सांगता आनी तुजेर काय जावचें ना. म्हणजे चल्लां कितें? जर तर त्या चलयेचो रेप जाल्लो किंवा मर्डर जाल्लो हे प्रमोद सावंत सांगता आशिल्लो उगिरा म्हणून, म्हाका दिसता आज ज्या पद्दतीन गोंयान भ्रष्टाचार चल्ला, फाटल्या दिसांनी आमी पयले आमचे युवा पिढी गोंयची नोकरेक लागून पयशे दिवन जॉब घेता. आज गोंय म्हणटा ते अनएम्प्लॉयमेंटाक नंबर 1 व्हरून दवरिल्ले आसा ह्या सरकारान. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो आज मुद्दे जे आसात, मेन मुद्दे हे दांपाचो प्रयत्न करपा लागून ते आज ओपोजिशनाचे आवाज दांपाचो प्रयत्न करतात. हांव ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी तांच्या सगळ्या लिडराक सांगपाक सोदता की तुम्ही कितलोय प्रयत्न केलो, आमचे लिडर राहुल गांधी उगी रावचे ना आनी तुम्ही तांचो आवाज बंद करपाक शकचे ना. आज पुराय देशभर प्रत्येक काँग्रेसीचो कार्यकर्तो हो आज हे उलयतलो, तुमची सगळी जी काळी कर्तुकां ही सगळी भायर काडटलो. तुम्ही कितलोय प्रयत्न केलो पूण आमचे आवाज तुम्ही दामपाक शकचे ना. आज आमी हांगा निशेध करपाक आयिल्ले. आज तुम्ही पळयात की हे ईडी जेन्ना इलेक्शनां येता, जेन्ना कोणाचेर दबाव घालपाचो आसता तेन्ना हे डिपार्टमेंट घरा वचून लोकांक उबारता रातचे. जेन्ना फाटीं डिफेक्शन जाले तेन्ना आमी पळयले की एका आमदाराक उबारपाक गेल्ले म्हणून तो सगळ्यांक घेवन गेलो. हे बीजेपीचे सरकार याद करा 2011तले दीस. स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले गोंयान 35,000 कोटी रुपयाचो मायनिंग घोटाळा जाला म्हणून. खंय गेले ते 35,000 कोटी? या ईडी डिपार्टमेंटाक विचारता कोणे खाले 35,000 कोटी? सांगचे तांणी. हे विचारपाक आयिल्ले आज आमी हांगा. गेली 12 वर्सां जाली हे सरकार सांगता 35,000 कोटीचो स्कॅम ना, फक्त 350 करोड रुपयाचो स्कॅम. जाल्यार उरिल्ले पयशे खाले कोणे हे म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान गोंयच्या जनतेक सांगचे पडटलें. जे तुम्ही आरोप करताले तेन्नाचे जे मुख्यमंत्री काँग्रेसीन आशिल्ले आज तुमचे बरोबर आहा. कित्याक ताका तुम्ही अरेस्ट करना? कित्याक भितर उडयना? हे म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. तुम्ही आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केलो म्हणून आमी उगी रावपाचे ना. आमी ज्या पद्दतीन ईडीचो वापर चल्ला, ज्या पद्दतीन ईडी 365th दिसा चार्जशीट फायल करता, वी कंडेम इट. ताचो निशेध करपाक आज आमी हांगा जमिल्ले आसा. देशभर एक आंदोलन झालेले हा आयच्या दिसाक, खास करून या बीजेपीच्या सरकाराचे शेजारी सोयरे जावं ईडी, सीबीआय, आयटी हाचे विरुद्ध आज एक प्रोटेस्ट देशभर ह्याच दिसाक चलता. भावनो भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो प्रोटेस्ट खास करून इज नॉट ओनली with false cases on Madam Sonia Gandhi or Rahul Gandhi or the Congress leaders or the National Herald, but आज this is against the opposition. आणि जेन्ना ऑपोजिशनाचो आवाज बंद करपाक देशभर एक प्रयत्न जाल्लो आसा, फॉल्स केसी घालून ईडी बरी आपय कॉम्प्रोमाइज करून हे लीडर घेऊन हे बीजेपीन दिसता. राज्यामध्ये वॉशिंग मशीनाक तांकां धुयतय आनी पवित्र जाता. आज दूख जाता कित्याक आमच्या संविधानान जे एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आशिल्ले तेजो दुरुपयोग करपाक आमचे हे बीजेपीचे लीडर उजार करून पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करपाक, संविधानान जे बरयलां हेजे उल्ट करपाक आज प्रयत्न केलेले आहा. देर इज नो लॉ टुडे इन इंडिया. देर इज ओनली लॉ फॉर बीजेपी मेन, लॉ फॉर बीजेपी मेन, बाय बीजेपी मेन आनी ऑफ बीजेपी मेन. हे हांव कित्याक सांगता? कित्याक ज्या पद्दतीन डिफेक्शनां करपाक दुरुपयोग जाता, पॉलिटिशियनाचेर प्रेशर घालता, आज डिफेक्टर
जे आमच्या गोंयांत जे आमदार हे घातकी हात डिफेक्टर जे गेले आणि हेंचेर बाब मनोहर पर्रीकरान एक एलिगेशन घातलेले जे बाब अमित पाटकरान सांगला ते भाशेन 35,000 करोडाचो घोटाळा म्हणून आणि त्या वेळार लोकांकूय सारखें दिसलें बीजेपीचो सरकार आयलो पूण हो मनीस जो करपाचो जो आशिल्लो आज कालच्या दिसाक मुखेलमंत्री म्हणूंक लागलो मडगांवच्या गांवांत अच्छे दिन आने वाले हे म्हणून तर हे अच्छे दिन लोकांक फटोवपाक हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचो ज्या पद्दतीन पुलिसाचो वापर करता आमचे सोशल एक्टिविस्ट जावं एनजीओ जावं एक्टिविस्टांक फियर फॅक्टर घालपाक टेररिस्टा भाशेन हेका करपाक हेंचेर म्हाका दिसता बोलते सेक्शनां घालून आज लोकांक हे त्रास करता जेन्ना ईडीचो रोल आसपाक जाय ज्या पद्दतीन आज जावं अडानी जावं अंबानी हेका एक्सपोज केलेले आमच्या देशाचे लीडर बाब राहुल गांधीन ज्या पद्दतीन आज गोंयांत इतले करप्शन चलता स्मार्ट सिटी या जाग्यार पासून करप्शन चलता लँड स्कॅम चलता कालच्या दिसाक जोड 43 क्रोजाचे कोकेन गोंयांत आयिल्ले आसा खुंयच्यान आयले कोणान हे कोकेन हाडपाचो प्रयत्न केलो हे ड्रग्साचे जे गोंयांत जाता आज मुखेलमंत्री म्हणटा आपूण अमित शाह लागीं उलयतलो म्हणून इतली वर्सां जाली हे ड्रग्साचे कारभार गोंयांत जे जाता वाडत आसा आणि खास करून जेन्ना अधिवेशनाचे मुखार फॉल्स अमके ड्रग्स उडवले अमके मनीस इन्वॉल्व आहाय म्हणून नांव काडटा अटाला पासून पत्तो गोंयांत आयलो दूख म्हाका जाता ह्या सरकाराक जे सारखे इश्यू आशिल्ले ओरिजिनल इश्यू आशिल्ले जावं अनएम्प्लॉयमेंट ज्या पद्दतीन गोंयांतूच न्ही देशभर जो इश्यू अनएम्प्लॉयमेंटाचो आसा करप्शनाचो आसा त्या सरकाराक पळोवंक ना त्या सरकाराक जेन्ना आमचो लीडर बाब राहुल गांधी कन्याकुमारी तो काश्मीर भोंवलो यात्रा घेवन भारत जोडो यात्रा घेवन भोंवलो मोग लोकांक एकठांय करपाक हे म्हाका दिसता हांका हूंय ना हूंय दुखले आनी प्रयत्न केलो तेजो आवाज बंद करपाक पूण राहुल गांधीन आमकां सगळ्यांक सांगला धरोमत त्याच्या रोगतान गांधीचे रगत आसा गांधीचे रगत ह्या देशा पासून ते झुजले आणि तेजे फॅमिलीन रगत आपले दिले ते गेली जी शामाय आशिल्ली इंदिरा गांधी शी वॉज शॉट डेड when he was 14 years old. तेगेलो पाय बाब राजीव गांधी he was assassinated when Rahul Gandhi was 21 years old. He has given, their family has given enough for our country. आणि आज जेन्ना तो मुखार सरता आमगेले कर्तव्य जाता ऑपोजिशन म्हणटोच सगळे ऑपोजिशनाचे पार्टी न्हूय काँग्रेसूच ऑपोजिशन म्हणटोच मिडिया येता जेन्ना तुम्ही कितें एक्सपोज करपाचो प्रयत्न करता तुमचेरूय दुबाव वाडटा जेन्ना एनजीओ एक्टिविस्ट हे फॉल्टी पॉलिसी ह्या सरकाराचे विरोध जेन्ना येता तांकां एंटी नॅशनल म्हणटा केसलो कायदो आज ही हुकुमशाय ही दादागिरी खास करून या दोतोर प्रमोद सावंत सरकाराचो जो एक भाग आसा आणि डबल इंजिन सरकाराचो दुसरो भाग आसा ज्या पद्दतीन या देशान आणि या खास करून आमच्या गोंय राज्यांत ज्या पद्दतीन लूट चल्ल्या प्रत्येक खात्यांनी लूट हजारांनी कोटी रुपया आज इतले सगळे फिगरूय सगळे फेक केलेले आसा आणि जेन्ना तुम्ही म्हाका सांगात लास्ट 10 years as a single BJP MLA minister has been raided by ED म्हणून तुम्ही ऐकलेले आसा IT म्हणून ऐकलेले आसा हे दाखवून दिता प्रेशर घालून तुम्ही दुसऱ्या पार्टीने ये आणि तुम्ही सगळे पवित्र जाता वी कंडेम दिस टुडे द एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज टू एक्ट in the interest of the country, not under pressure. They are acting under pressure. You look at the Election Commission of India, the way things are manipulated. All of this is happening because we are heading into a dictatorship.
The state of Goa is also heading into a dictatorship. So हेजे विरोध आम्ही सदांच मुखार सरतले कित्याक शिमतोरीचे बुरेलो आज म्हाका फाल्यां तुका हे जोरीतून खास करून आमचे पत्रकार भाऊय आहाय NGO आहाय एक्टिविस्ट आहाय वी हॅव टू स्टॉप दिस डिक्टेटोरियल एटिट्यूड आणि आम्ही सदांच आमचे देशाचे लीडर राहुल गांधी आणि ताच्या सांगाताक सदांच आसतले. आम्ही आयल्या हिंगा सपोर्ट दिवपाक टू आमचे लीडर सोनिया गांधी and our leader of opposition in parliament, our leader Rahul Gandhi. कित्याक ती एक चार्जशीट फायल केलो तो ईडीन is a reminder of the dark days of the Nazi regime. आणि हांव कित्याक म्हणटा हिटलराक पावर जालो तेन्ना तेणें स्लोगन केल्लो फोक्स जर्मन शाफ्ट आणि तेणेंय सांगलोले आजचे दीन आयले काय येईल ना देश फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप म्हणला. ही स्पोक ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन अँड ही वॉन्टेड वन पार्टी सो नो अदर पार्टी. आणि पळयात तुम्ही हिस्ट्री ऑफ नाझी जर्मनी. हे लोकांनी कितें केलें नाझी जर्मनी दे अटॅक द ऑपोजिशन अटॅक करून कितें करतले जाल्यार तेंचे सरकाराची विरोधी केली जाल्यार ते तांकां अरेस्ट करतले भितर उडयताले आनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पां व्हरताले. एक लिट्टन म्हणलो एक प्रोसिक्युटर आशिल्लो लिट्टनाक हिटलराक ग्रील केल्लो क्रॉस एक्झामिनेशन एक्सपोज केल्लो ती व्हायलन्स करतालो. हे पार्टीचे सरकाराचे धाकले ग्रुप्स आहात वचपाक कोणागे घरां फोडपाक कोणागे अटॅक करपाक सेम एज हिटलर्स टायम ते करताले रस्त्यार वयताले. दे वर स्ट्रीट थग्स एन एक्सपोज केले. हिटलर चॅन्सलर जालो तेन्ना जर्मनीचो पयलीं लिट्टन अरेस्ट केलो कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत धाडलो 5 वर्सां उपरांत तो मेलो थिंगा. हेंका जाय दे स्पीक ऑफ वन नेशन वन इंडिया वन इलेक्शन. They are talking indirectly only of one party. Congress party has fought for independence of India. BJP was not in existence at that time. Even the RSS never wanted independence and they were against independence. They even did not respect the national flag until recently. And they are trying to finish up a party which gave our nation independence. Is the level to which they are scared of the Congress party and they want to finish the Congress party just with the intention to silence an opposition, to decimate everybody and to make sure they will rule uninterruptedly. You talk of emergency. Is this not emergency by the back door using law enforcement machineries and all the prima facie? Podoi to me, I will give you a case of Ajit Parwar. Is that a Maharashtrian? तेका रेड केल्लो ते फाटल्यान धांवले तुमी लास्ट टायम कितें केलें तुमकां जॉइन जालो आनी मागीर तेका केस ड्रॉप जाली. लेटेस्ट केस आय एम टेलिंग यू इज अबाउट NDTV प्रणॉय रॉय एंड राधिका रॉय. तेका रेड केलो ते फाटल्यान लागले आनी मागीर कितें जालें तेणें अदानीक विकलो तेगे शेअर्स आनी आतां लास्ट ऑक्टोबरान एक रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट फायल केला सांगपाक कांय केस ना. ही गोंय पासून एक मुख्यमंत्री आशिल्लो तेणें सांगलोले केस घालात ऑपोजिशनाक बिजी दवरात रेड मारात अरेस्ट करात तेंचे नांव काबार करात. हे मागीर केस 5-10 वर्सांक काबार जातली. हे सायडी हांव सोंपलो आनी अशें करून ही टॅक्टीक यूज करताली आनी हेणे म्हाका दिसता तेणें सांगलां तेंकां अशें कर म्हण आणि ते करपाक लागले आणि सगळे ऑपोजिशनाक एक दुसऱ्या फाटी लागले आणि भितर उडोवपाक लागले. आज तूं चोय कोणा चोर म्हणले कोणा रेपिस्ट म्हणले कोणा कितें म्हणलं ड्रग माफिया म्हणलो एक पाब्लो एस्कोबार म्हणलो वॉशिंग मशीन म्हणले सगळे वॉशिंग मशीनां धुवन गेले केसूय गेले. केस काबार हे कितें जाय
की काँग्रेस पार्टी जॉईन झाली म्हणून बीजेपीन काँग्रेस पार्टी काबार करपाक. We will not allow this to happen. The Congress party lives throughout the hearts and minds of every good Indian, and I assure you, the time has come for revival. We will revive, we will win, we will destroy the evil forces. मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद